एका तेंपार चिपको आंदोलन बरेच गाजिल्लें. तेच धर्तरेर राष्ट्रीय महामार्ग 17 वेले गिरीचे माड वाटोवपा खातीर कांय समाज वावुरपी आनी राजकारणी फुडें आयल्यात. हायवेच्या रुंदीकरणाक लागून मध्यनराती हांगाचे माड उडोवपाचे यत्न चल्ल्यात असो तांचो आरोप. महामार्गाचे रुंदीकरणाक लागून कुशीचे माड उडोवचे नात अशें उतर सरकारान दिल्लें अशें समाजीक वावुरपी प्रजल साखरदांडे सांगता. पूण सरकारान तें उतर पाळूंक ना अशें ताचें म्हणणें. उरिल्ले माड मारचे न्हय अशें सांगतनाच जे सुवातेवेलीं झाडां मारल्यात थंय झाडां लावपाचें आवाहन समाज वावुरप्यांनी केलां. हांगा ओवरनायट आतां हो पॅच जो आसा हांगा तुमकां माड दिश्टीच पडना. ओके, हे माड खंय गेले? ओके, त्या सायडीतले माड आसात पूण हे माड खंय गेले? आतां असो डेंजर आसा की सगळे माड वतले. ताज्या खातीर हें आमकां आंदोलन करचें पडलें आनी आमी सरकारा कडेन मागतात की हांगचो एक सुद्दां माड तुमी मारनाकात आनी जे मारल्यात हो पॅच तो परत थंय माड रोवन परत हाज्या एव्हेन्यूची शोभा वाडयात अशें मागता. ह्या जाग्यार जे माड काडलेले आसा ते माडाचे आमी मागता की तेंचे रिप्लेस जावचे माड आनी हेच्या फुडें वयचे न्हू. आनी जे लोक जे मिनिस्टर ह्या आंदोलनाक गेल्या एका सामीन आसले आनी आतां डेप्युटी CM जाले ह्या कोकोनट ट्रीचेर जावन तेंच्यांनी आपले राजकारणान प्रवेश केलो. ह्या कोकोनटाची आयज वाचोवपाची गरज आसा. Without anybody's knowledge, this is not right what the government is doing. Because of the coconut trees, it shows that it is our Goa. The coconut trees shows that it is our Goa, and if you cut the coconut trees, that doesn't show as if it is Goa. It will look as if it is Madhya Pradesh or Uttar Pradesh. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामूल.